मालाकीच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही मुजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यांत म्हणटा सर्वेस्पर, तरी तुम्ही विचारतात तुझे विरोध आमी कितें म्हणलां? तुम्ही म्हणलां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वादळभरांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोन आमकां कितें मेळटा? देखून गरव्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा, नश्टी मनशां सफळ जातात, देवाची ती परीक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेली मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवांक मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. ती मुझें खेरीत दायज जातली आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें, देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनासलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जळत्या आगट्या परी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी थाल दवरिनासतना तांकां उज्यान लासतलो, म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवांची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. देवाचे उतार हें. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन झाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कील घालन जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हजे पासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टागाते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विचारलेले खातीरपणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितालो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतार हें.